नमस्कार युवकार. गोवा टुडे साहिल नारुलकरांचे युवकार. सविस्तर खबर आधी हेडलाइन्स. Headlines brought to you by International Institute of Hotel Management, Nuvei, Goa. Admissions open. पाकिस्तानाच्या विनवणे उपरांत सीजफायर ऑपरेशन सिंदुराविषयी विनाकारण वक्तव्य बंद करची एनडीएच्या शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांच्या बसकेत प्रधानमंत्र्याचा सल्लो. जातीय जनगणनेचो थाराव पास. मान्सून गोंयांत दखल 10 दीस आदींच गोंयांत पोरू 8 जूनाक पाविल्लो. गोंयांत झाडां पेडां कोसळपाच्यो घडणुको सुरूच. फुडले 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. श्रमशक्ती भवनात कितेंय घेवन कॉन्ट्रॅक्टराकडच्यान फायली जातात क्लियर. गोविंदाचो आरोप. बिरसा मुंडा रॅलीचो आदिवासींक कितें फायदो जालो? गोविंदाचो प्रस्न. शिरगांव चिंगराचेगरीत सोपिल्ल्या फामिलीक देवस्थान समिती करता आर्थीक मदत. देवस्थान समितीच्या बसकेत निर्णय. फॅक्ट फायंडिंग रिपोर्ट अजून समिती कडेन पावलोच ना. जो मेरेन सरकार भोमकारांच्यो मागण्यो मान्य करना तो मेरेन पंचायतीन सरकारा कडेन कसलोच पत्र व्यवहार करचो न्ही. भोमा ग्रामसभेत थाराव. बायपासूच जाय म्हूण मागणी. लोकांक आणि बिल्डरांक वेगवेगळ्यो ग्रामपंचायती करच्यो. सेरुला ग्रामसभेत लोकांनी उक्तायली तिडक. मांद्रे हिल कटिंगाचो इश्यू. आसगांव रस्तो रुंदीकरणाक विरोध. हिंसक सुण्यांचो सर्वे सुरू. मंत्री निळखंडाची माहिती. काय ब्रिडाचेर बंदी. गावागावांनी वचून करतले सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन. प्रक्रिया सुरू. लोकांनी करचे सहकार्य. आणि 2023 एकूय इंडिजिनियस मलेरिया केस ना. भायल्यान येवपी मलेरिया दुयेंतींचो आंकडो दोबरात. जीएमसीत अर्द्या वयर दुयेंती परप्रांतीय. परप्रांतीयांक हाडटा मलेरिया खात्याचो रिपोर्ट. ऑपरेशन सिंदुराविषयी विनाकारण वक्तव्य करची न्ही. प्रधानमंत्र्याचे एनडीएच्या सगळ्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांक निर्देश. पाकिस्तानान विनवणे केले उपरांत सीजफायर सुत्रां सांगता ते प्रमाण अशें मोदीन बसकेंत उलयलो. ऑपरेशन सिंदुराचे फाटभुंयेर जवानांचे अभिनंदन आनी जातीय जनगणनेचो थाराव खंय बसकेंत मंजूर केला. नवी दिल्लीत एनडीए शासित राज्यांच्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यां खातीर सुशासन विचारमंथन सत्र. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय वांटेकार. नवी दिल्लीत एनडीए शासित राज्यांचे मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यां खातीर सुशासन विचारमंथन बसका जाली. ऑपरेशन सिंदुरा विशीं विनाकारण वक्तव्यां बंद करची. प्रधानमंत्र्याचो सगळ्या मुख्यमंत्री उपमुख्यमंत्र्यांक निर्देश. पाकिस्तानान विनवणी केले उपरांत सीज फायर केला म्हूण मोदी बसकेंत उलयलो म्हूण सुत्रां सांगतात. ऑपरेशन सिंदुराचे फाटभुंयेर जवानांचे अभिनंदन आनी जातीय जनगणनेचो थाराव खंय बसकेंत मंजूर. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंतूय वांटेकार. इस बैठक में हमारे 20 मुख्यमंत्री और 18 डिप्टी चीफ मिनिस्टर्स ये उपस्थित रहे. इस कॉन्क्लेव में 2 प्रस्ताव पारित हुए. एक प्रस्ताव तो ऑपरेशन सिंदूर, जिसमें जो प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में ऑपरेशन सिंदूर हुआ और जो हमारे फौज के, हमारे आर्मी के जवान्स ने जो देश की सेवा की है उसकी भूरी भूरी प्रशंसा की गई. साथ ही साथ जातिगत जनगणना, इस जातिगत जनगणना के विषय पर जिसको भारत की कैबिनेट ने मोदी जी के नेतृत्व में स्वीकृति दी है और ये हमारी कल्पना शुरू से थी और हमारे बिहार की सरकार, नीतीश कुमार जी की सरकार जिसने सबसे पहले इसका प्रस्ताव लाया था, उसको भी ध्यान में रखते हुए और यह जातिगत जनगणना पर भी प्रस्ताव पारित हुआ. ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट.
मान्सून गोंयांत दाखल जाला. 10 दीस आदी मान्सून गोंयांत पावलो. IMDच्या अदमासा प्रमाण 5 जूनाक पावस गोंयांत दाखल जावपा आशिल्लो. पोरू 8 जूनाक मान्सून गोंयांत पाविल्लो. मजगती उटंगराचे फाटभुंयेर झाडां पेडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको सुरू आसा. गिरी तामोशा पेडण्या घरार झाड कोसळून व्हडलें लुकसाण जालां. गोंयांत फुडले 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. IMDच्या अदमासा प्रमाण 5 जूनाक दाखल जावपा आशिल्लो मान्सून 10 दीस पयलींच गोंयांत दाखल जालो. आज सकाळी मान्सून गोंयांत दाखल जाला म्हणून IMDची म्हायती. पोरू 8 जूनाक पावस गोंयांत पाविल्लो. गोंयांत फुडले 5 दीस ऑरेंज अलर्ट. मजगती उटंगराचे फाटभुंयेर झाडां पेडां पालसणां कोसळपाच्यो घडणुको सुरूच. गिरी घराचेर आंब्याचें झाड पडलें. व्हडा प्रमाणात लुकसाण. रस्तोय ब्लॉक. उजो पालोवपी दळान ते काडले म्हणून म्हायती मेळटा. तरी आम्ही ती 5 विकेटी झाडून ते आम्ही ते क्लियर केलेले आसा. तरी 5 विकेट झालं की ते जेसीबी आणल्या कारणान आम्ही एमएलएक फोन केला. एमएलएन ती एसीबी घेऊन धाडून दिल्या आणि धाडून दिले आता ते आम्ही ते क्लियर करून घेता ते. तामोशा पेडण्या घराचेर झाड कोसळ्ळें. उजो पालोवपी दळान घडणूक थळार वचून झाड काडलें. हातून तामोशे पेडणे हांगा शाणू तेली हांच्या घराचेर झाड पडलें आनी लुकसाण आमकां पळोवपाक मेळटा. थंयसर पेडणे फायर ब्रिगेडीचे ऑफिसर थंय जाग्यार पाविल्ले आसात आनी ते झाड काडपाचें काम सुरू केल्लें आसा. त्याच बरोबर कांय जाग्यार जे शेतकऱ्यांचे जे शेती पीक आशिल्ले ते खंय तरी पीक आयिल्ले पूण खंय तरी पीक काडच्या पयलींच पावस जो पडला. मजगती म्हापशा उटंगराचे फाटभुंयेर मार्केटांत उदक भरला. गटाराचे डिसिल्टिंग करूंक नाशिल्लें म्हूण वेवसायीक उलयले. आता कितें जाता सगळें मेन उदीक येता हेवटेन आनी हांगा ब्लॉक जाता आनी ते डायवर्ट जाता सगळे भायर आनी अमोल्यानी वयता. हे कलवटाचे आमी गेले 20 वर्सां सांगता तेजेर कोणूय लक्ष दिना. आमचे कितले कावन्सिलर येवन गेले. गेल्या वर्सान प्रिया मिशाक सांगले, तेच्या पयलीं शुभांगीक सांगले. इवन आमी सगळे आमचो आदलो कावन्सिलर राजसिंग राणे, त्या गुरुदास वांगडकर, बाळू फडके, इवन स्वता हांवें बाबूशाक सांगलें की हेजेर लक्ष दी. तर ही बिल्डिंगेचे जे स्लॅब आहा पळय ते व्हाळाचे आसा. त्या कारणान हांगा ब्लॉक जाता. हांगासर तुमकां सारकें दिसता कितें घडलेलें. तेजेर गव्हर्मेंटान लक्ष दिवचें, WRDन तेजेर काम करूचें आनी तो व्हाळ क्लियर करून दिवचो. काही खबर आसली आमी मार्केटानूच आसता कधी खंय उदीक भरता आनी कित्याक उदीक भरता ते आमकां खबर आसता. पूण आमी कितें केल्लें अंदू आतां अंदू लायटीचें काम जालें मार्केटान अंडरग्रावंड लेवलीन. ताची जी माती आसा पळय ती सगळी गटारान भरला आनी म्हणून आमकां खबर आसली ही गोश्ट. म्हणून आमी कितें केल्लें जानेवारीच्यान आमी फॉलोअप करपाक सुरू केल्लें. आमच्या मागणी कडेन दुर्लक्ष केलें. तेजो परिणाम म्हणजे मार्केटान फूल तें उदीक भरलें. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. श्रमशक्ती भवनात कितें घेवन कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली क्लियर करतात. प्रेरणा दिसाच्या कार्यावळीच्या आयोजना वेळार गोविंदाचो आदिवासी कल्याण खात्याचेर फोक. बिरसा मुंडा यात्रा काडली ताचो आदिवासींक कितें फायदो जालो ते आदिवासी कल्याण खात्यान स्पश्ट करपाची गरज आसा. बायक रॅली काडली म्हणून जायना. गोविंदान सरकाराकूच आयकयलें. सरकारात भ्रष्टाचार चल्ला म्हणून आदलो मंत्री पांडुरंग मडकयकारान केल्लें वक्तव्य आंगलड आयल्या उपरांत ताणें युटर्न मारिल्लो. आतां खुद्द सरकारांतलो मंत्री गोविंद गावडेन सरकारात भ्रष्टाचार चल्ल्याचें वक्तव्य केलां. श्रमशक्ती भवनात कितें घेवन फायली क्लियर जातात म्हूण ताणें आरोप केलो. आदिवासी कल्याण खातें आसा मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंता कडेन. बिरसा मुंडा रॅलीच्या आयोजनाचो लोकांक कितें फायदो जालो काय गोविंदाचो प्रस्न. प्रेरणा दिसाच्या सरकारी कार्यावळीक गोविंदान फोक काडलो. ज्या ह्या सगळ्या कर्मचाऱ्यांक आमी सगळ्यांच्या टॅक्स पेयर्साचो पयसो दिता, जर ह्या बारीकशा कार्यक्रमाचे नियोजन जर व्यवस्थित जर जावपाक जर शकना तर म्हाका दिसता प्रशासन खंय तरी आज ढळमळलेलें आसा. आनी म्हणून एक गोष्ट सगळ्यांक सांगपाक सोदता की जे खातीर आमी नेमलेले आसा तेजे खातीर काम करप. आमी कितें करतात, कोणाक तरी कॉन्ट्रॅक्टराच्यो फायली व्हरतात आनी श्रमशक्ती भवनाच्या सकल तांचे कडल्यान कितें घेवन तांकां फायली व्हरून दिवपाक हें आमचें सगळें काम जाल्लें आहा. बरेचशे जाणांक खबर ना आमकां ऑफिसान येनासतना आमकां कांय कळना म्हणून. खरें म्हळ्यार ट्रायबल डिपार्टमेंट भवन कित्याक खातीर उरलां तेजे आज जर पावली तर तांचे कडेन लॉग बूक जर आमी जर मागलो जाल्यार कांय ना. फॉलोअप कोण करता प्रत्येक म्हज्या उठाचे आणि प्रत्येक म्हणजे गावातलो एक सदस्य सांगता, एक म्हजो भाव विचारता अरे ट्रायबल भवन केन्ना जातले हो प्रश्न आसा. म्हजी खास करून ह्या खात्याक गोंयचे मुख्यमंत्री कितले डिपार्टमेंट पळयतलो. गोंयचे मुख्यमंत्र्यान एकदां सांगलें म्हणटकीर ते मुखार वचप जावप आसता.
आज त्या खात्याची मुखेल्याची जबाबदारी असता सर ज्यो काही गोष्टी तुम्ही म्हाका सूचना केली असत ते आज जायना तू अमक्या कापून हाड तू तमक्या कापून हाड ही त्या गोयचे मुख्यमंत्री किंवा जो ट्रायबल वेलफेअर डिपार्टमेंट जो सांभाळता ही त्याका सांगपाची गरज असता कितले बॉडी सांगला आम्ही ज्या वेळाचेर सांगता त्या वेळाचेर त्यांना तो मिटींग आपयता आणि आमकां काणयो सांगता आमचे सरकार कोट्यांनी रुपये वडटा बिरसा मुंडाचे रॅली खातीर आमकां ऑब्जेक्शन काय ना पण त्या रॅलीचेर कितें मेळयले हेजे उत्तर ह्या ट्रायबल लोकांची मागणी आहा त्यांनी कितें दिले अरे कितें दिवपाक जर असं रॅली मोटरसायकल काढल्यो 8 दीस कितें भोवले ट्रायबल डिपार्टमेंटान कितें दिले हे सुद्धा आज तेजे लेखा जोखा घेवपाची गरज आसा. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. शिरगाव चेंगराचेंगरीत सोपिल्ल्यांच्या फामिलीक लयराई देवस्थान समिती दरेकी 1 लाख रुपयाची आर्थिक मजत करतले. देवस्थान समिती महाजनांचे बसकेत निर्णय जालो. फॅक्ट फायंडींग समितीचो रिपोर्ट वा सरकारा कडच्यान समिती कडेन आजून कसलोच पत्रव्यवहार जाल्लो ना. समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकार उलयलो. रिपोर्टात समितीचेर केल्ले आरोप खंय भायर आयले. शिरगावा लयराईच्या जात्रेक जाल्ल्या चेंगराचेंगरीत 6 जाण सोपिल्ले. तांच्या फामिलींक आर्थीक मजत दिवपाचे सरकारान जाहीर केल्ले. आता देवस्थान समितीन सोपिल्ल्यांच्या फामिलींक 1 लाखाची आर्थीक मजत करपाचे जाहीर केला. जखमींक खंय 25,000ची मजत. फॅक्ट फायंडींग रिपोर्ट अजून समितीक पाविल्लो ना. समितीचो अध्यक्ष दिनानाथ गांवकरान स्पष्ट केले. आज समितीची बसका जाली. जे मृत झाले त्यांना आमच्या महाजनांनी एक विषय मांडलो की आमचे कडेन जे आमचे शक्य आसा देवस्थानाकडे त्या प्रमाणे तांकां एक सानुग्रह दिवचे. एक्सपायर्ड जाल्या पळय तांकां प्रत्येकाक 1 लाख दिवपाचें आनी इंजर्ड जाल्ले जे इंजरी आसा तांकां एक 25,000 आनी मागीर मायनर विनाकारण 10,000 दिवपाचें आमचे डिस्कस जालें. महाजनांनी एक मतान प्रेमाची दिवपाचें आमचे पुरे प्रयत्न केले आसा जातला सक्सेसफूल जावपाक जाय म्हणून तेसरान म्हाका दिसता आमी खंयचोच कमी पडले ना आनी ते हांगासर देवळा कडेन जावं होंकाणा कडेन कसलोच हादसो जालो ना. जो जाल्लो आसता तो वाटेर 1 किलोमीटर सादारण 1 किलोमिटराच्या अंतराचेर आनी ते लो आनी पुलीस पळयता एडमिशन बॅरिकेड्स अशें आसा की बॅरिकेड्स फिजिबल ना अशें आतां पर्यंत चोरून आनी हेच्या पयलीं चालूच ना. आतां गरज आसा म्हणटा न्ही ती खरें पूण ती शक्य जायना सर. आतां होमखाणाचे प्रयत्न कशे आसा न्हू 2016 एक एक्सिडेंट जालो तशें ती हें आसलें पायप घातलें पायप म्हणलें आनी एक बायल इंजर्ड जाली. तेच्या नंतर तिका हॉस्पिटलान व्हेली. मागीर आमी पुलिसांनी गोवोरमेंट नासतना आमी ते पायप मोठे घातले आनी आज पासून ते पायपांसून म्हणजे ते बॅरिकेड आमी हें केल्या पळय स्ट्रॉंग केल्या पळय तातूंत वेवस्थीत घेवन लोक वयता कांय कितें जायना आनी तेचे सगळो पुलिसा बरोबर आमचे लोक तितकेच उपस्थित रावता तांकां सहकार्य करपाक. फॅक्ट फायंडींग कमिटीचो रिपोर्ट तुमकां पावलो अजून तुमकां रिपोर्ट पावना. फॅक्ट फायंडींग कमिटी आसा न्ही जरी कांय स्टेटमेंट दिल्या मिडिया कडच्यान पळयता तशेंच आतां हो आतां गणेश गांवकार पळय डायरेक्ट एलेक्ट करता पळय न्हू. गणेश गांवकार म्हणजे ज्युडिशियल ऑथॉरिटी न्हू एक्झिक्युटीव ऑथॉरिटी न्हू डिसायड करपाक. डिसायड कोण करतले कोण गुन्यांवकारी ते एक कमिटी आसा मागीर ऑथॉरिटी आसा मामलेदार ज्युडिशियल कलेक्टर जावं कोर्ट ठरयतले कोण गुन्यांवकारी ते. सो हेका कसलोच अधिकार ना ठरोवपाक. प्रुडंटा खातीर सिद्धार्थ कांबळी. जो मेरेन सरकार भोमकारांच्यो सगळ्यो मागण्यो मान्य करिना तो मेरेन पंचायतीन सरकारा कडेन कसलोच पत्रव्यवहार करचो न्ही. भोम ग्रामसभे थळावेन थाराव घेतलो. आमकां बायपासूच जाय लोकांचे ग्रामसभेक मागणे. सध्या PWDचे सॉयल टेस्टिंगाचें काम चल्लां. पंचायत ताका खंय त्या विशीं प्रस्न विचारतले. भोमा नॅशनल हायवे रुंदीकरणाचो स्ट्रक्चर स्टील टार येतलो. देवळां वा लोकांच्या घरांक कितें धोको ना. केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरीन गोंयांत एके कार्यावळीक आयिल्ले कडेन स्पश्ट केल्लें. रोखडेंच काम सुरू जातलें म्हूण नितीन गडकरी उलयल्लो. मात आज भोमा जाल्ल्या ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो विरोध. बायपासूच जाय म्हूण लोकांची मागणी. त्यांचो डिमांड आसा की तांकां बायपास जाय आनी जो सीएमान अलायनमेंट एक्विशन लायन कितली आसा ती ते दाखोवपा खातीर जे बी सगळे डिपार्टमेंटाचे मनीस सांगलेले ते तांकां मान्य ना. हो एक प्रश्न. दुसरो आसलो तांचो बायपास शेतांच्यान जाय म्हणून तो एक प्रश्न. आनी तिसरो तांचो प्रश्न आसलो कितें जो पर्यंत आमचे करस्पॉन्डंट हे गोवोरमेंट आयकना तो पर्यंत तुमी कसलेच करस्पॉन्डंट करप ना हे गोवोरमेंटाक धाड म्हटलां. तो कितले पर्यंत कायद्यान बसता ते हांव नको कायद्याचे दृश्टी आमी व्हिडिओ फॉलोअप करतले. त्याच्या उपरांत ते रेजोल्युशन पास करप न करप ते मागीर आमी सांगतले.
दामू बाब सॉइल टेस्टिंग कितें तरी चालू आहा म्हणला विदाउट पंचायत कन्सर्न. पळय ते PWCचे वर्क ते पंचायतीक लागना. PWCच्या एक्विशन लँडान ते सॉइल टेस्टिंग करतात. ते हांवें तांकां सांगलां कितें फाल्यां वचून हांव विचारतलो विदाउट अवर परमिशन तुमी कितें करता हांगासर. आज रेजोल्युशन घेतला आयज रेजोल्युशन घेतला. प्रोग्राम्स अवेरनेस प्रोग्राम्स करपाक लायता पंचायतीक ते सगळे बंद करपाचे, सगळे बॉयकॉट करपाचे. जो पर्यंत आमकां बायपास जायना, बायपास करून दिना सरकार, तो पर्यंत आमी पंचायत ही बॉयकॉट करतले पंचायतीचे सगळे. आनी आमी तशेंच आमच्या पंचांक सरपंचाक सांगला, तशेंच सेक्रेटरीक सांगला. हो रेजोल्युशन आमी घेतला आनी तो आमचो रेजोल्युशन आहा तो CM कडेन पण पावय आनी कन्सर्न डिपार्टमेंटाक पावय म्हणून, जो डायरेक्टर ऑफ पंचायत आहा तांकां पावय म्हणून सांगला. आमी जो पर्यंत आमचो बायपास जायना तो पर्यंत आमी पंचायतीतले जे करस्पॉन्डंट आहा ते बॉयकॉट करतले. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. गोंयभर ग्रामसभेत मेगा प्रोजेक्टांक थळाव्यांचो विरोध. सिरोला थळाव्यांक आणि बिल्डराक वेगवेगळ्यो पंचायती करच्यो म्हण थळाव्यांनी तिडक उक्तायली. मांद्र्या हिल कटिंगाचो इश्यू. आसगांव रस्तो रुंदीकरणाक थळाव्यांचो विरोध. चोडणा ग्रामसभेत मालकीरायत शब्दावेल्यान वाद. कुठ्ठाळे कोयराचो इश्यू. सेरूल ग्रामसभेत लोकांनी मेगा प्रोजेक्टांक विरोध केलो. थळाव्यांक आनी बिल्डरांक वेगवेगळ्यो पंचायती करात म्हूण लोकांनी तिडक उक्तायली. खंयचे प्रोजेक्टा जर आमचो प्रपोज केले जाल्यार ते दिताय डीम एज पर द न्यू एक्टा प्रमाणे रेजोल्युशन पास केलें सगळें. म्हणजे 2 पंचायत करची म्हणून 2 पंचायत जी पंचायत आहा न्हू गांवची विथ इलेक्टेड बॉडी ते कोण आयकनाय. डायरेक्ट पंचायत अंडर द डायरेक्टरेट ऑफ पंचायत्स because local body and their resolutions nobody listens. The new panchayat will be especially for the builders because I don't think the builders should enter this panchayat and go through the process of law. They can directly go to the director of panchayats and bypass all the laws. कुठ्ठाळे ग्रामसभेत कोयराचो इश्यू. लोकांनी पंचायत मंडळाचेर तिडक काढली. कित्याक ही गार्बेजीतलो इश्यू आहा हो गार्बेज इश्यू आमकां सेटल जायना आनी थिंगा एबाउट ऑलमोस्ट 1 लाख स्क्वेअर मिटर थिंगा सकयल 5 पडा थिंगा तुमी काम चालू केलां आनी 5 वर 5 शेवाळ थिंगा चलता म्हणून लोक सांगतात आमी नाय बोर्ड नंबर 4 पडटा तें रिवोक केलें न्ही आतां पूण तितून भितर आमगेले ग्राम सभा म्हणटा पंचायता रिवोक करूंक जायना तो रिवोक करप म्हणजे इज अ टॉयलेट पेपर. पूण आमी हे पाटी इतिहास करून दाखयतले हो प्रोजेक्ट रिवोक करून. कोरगांवा ग्रामसभेत हिल कटिंगाचो इश्यू आयलो. डेंजर झोनात आशिल्ल्या झाडांचोय इश्यू आयलो. गोवान आता जी झाडां पडपाक लागली ती म्हाका दिसता खंय तरी जिओग्राफिकल आमचे चेंज जाला त्याच्या खातीर आनी हेवी रेनफॉलय जाता. एक झाडाचे जर कट करतले भरपूर फॉरेस्टाचो आमकां घेवचें पडटा. डेप्युटी कलेक्टर ते भाडकाराची आमकां NOC घेवची पडटा. निसर्गाचेर कोणी काय करू शकना. हाजें नांव पंढरीनाथ आरोलकर. पण खरो हे पावस खरोच मदीं कोणाकच खबर आसा असो लागलो अपघाती लागल्या कारणान शेतकरी खरेंच नुकसाणीक जाल्ले आसा. मिरची आसो ती शेती आसो खूब नुकसाण जाल्लें आसा. त्याच्यामुळे सरकारान हेचेर काहीतरी तोडगो काढून त्या शेतकऱ्यांक काहीतरी मदत हेल्प करून दिवची अशी तरी माझी विनंती आसा. जळवण आसा लोकांनी आमच्याकडे संपर्क साधूचो आमी तेजी योग्यशीर आमी तेजी विलेवाट लायत. आसगांवा ग्रामसभेत रस्तो रुंदीकरणाक लोकांचो विरोध. रस्तो बिल्डरां खातीर वाडयतात म्हूण आरोप. आमचो डोंगर म्हणजे आमच्या आसगांव विलेज आणि त्याचे प्रायव्हेट फॉरेस्ट त्या उदक काढले सायनोरा प्रॉब्लेम आमचे ते सगळे वर्कआउट करतात ते कित्याक काढले का म्हणून अजून मध्ये आन्सर मेळना. ही सगळी गोष्टी जावन आसा ही पॉलिटिकली हे करून फक्त एकूच रस्तो हाडून उपयोग ना आमकां आमचो डोंगर आमकां परतो जाय. चोडाण माडेल ग्रामसभेत एकल्यान मालकीरात शब्द वापरिल्ल्यान बोवाळ. थळावे म्हणटा लोकांच्या इश्यूचेर उलोवपाचें नाशिल्लें म्हूण निमीत केलें. ती न्ही एमर्जन्सी एक न्ही हांगासर टोटली 24 आवर्स आमकां एक व्हेहिकल स्टेशन केल्ली आसली. ती व्हेहिकल जाले आतां कितलेशेच म्हयने जाले हांगासरल्यान ती ना जाला. ब्युरो रिपोर्ट प्रुडंट. हिंसक सुण्याचो सरकारान सर्वे सुरू केला. कांय जाती पोसपाचेर गोंय सरकारान बंदी घाल्या. एनिमल हजबंड्री मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची माहिती. खाते खंय गांवांनी वचून सुण्यांचे रजिस्ट्रेशन करून घेतले. सद्याक रजिस्ट्रेशनाची प्रक्रिया खंय सुरू जाल्या म्हणून मंत्री सांगता. लोकांनी सहकार्य करचें म्हूण उलो. गोंयांत हिंसक सुण्यांनी 1-2 सुवातेर भुरग्यांचो जीव घेतल्या उपरांत सुण्यांची नोंदणी करची म्हूण सरकारान जाहीर केल्लें. आता दरेक गावात वचून रजिस्ट्रेशन करून घेवपाचो सरकाराचो प्लान आसा म्हूण मंत्री निळकंठ हळर्णकाराची माहिती. ऑलरेडी आमी सर्वे चालू केल्ले आहात. सर्वे जास्ती करून जाल्ले थोड्या प्रमाणात की आता त्याच्या गावान आहा हे आमकां ऑलरेडी आमी आमचे रेकॉर्डार आयिल्ले. तेज्या उपरांत कंप्लीट जाल्या उपरांत मागीर आमी कंपल्सन करतात आनी ते कंपल्सन करता आसतना सांगल्या प्रमाणे जाय जमज आमकां गांवांत वचून आमच्या स्टाफाक धाडप
ही रजिस्टर करपाची सोय करूंक सोदतात आनी ते केल्या उपरांत सुटसुटीत आमकां एक रजिस्टर वेवस्थीत जातलें. एक गोल आनी रोटवायलर हे 2 जाती पळय आहा त्यो सरकारान भायरसून हाडपाच्यो इम्पोर्ट करपाच्यो बंद केल्या आनी तेज्या बरोबरूच जी ब्रिडींग थोडे सेंटरां तेंच्यांनी परमिशन आहा तेंकांय ते ब्रिडींग करपाक ना. कारण अंजुना आनी हेजे कडेन 2 कडेन हे मोठो इन्सिडेंट जाता आनी हे जातीचे बंद करपाचें ना. प्रुडंटा खातीर श्यामसुंदर फडटे. फाटल्या 2 दशकांत पयलेच खेप 2023 एकूय इंडिजिनियस मलेरिया केस ना. भायल्यान येवपी मलेरिया दुयेंतींचो आंकडो दोबरात वाडला म्हूण भलायकी खात्याचो डाटा सांगता. जीएमसींत मलेरियेचे अर्द्या वयर दुयेंती खंय परप्रांतीय गोंयांत येतना मलेरिया हाडटा म्हूण डाटा सांगता. पावस सुरू जालो की मलेरिया डेंग्यू सारकिल्लीं दुयेंसां तकलीवर काडटात. मात मलेरियेचे फाटभुंयेर भलायकी मंत्रालयान दिल्लो रिपोर्ट पळयल्यार वस्तुस्थिती मुखार येता. डाटा मेळटा ते प्रमाण फाटल्या 2 दशकांत 2023 पयलेच खेप खंय इंडिजिनियस मलेरिया केस एकूय गोंयांत सापडिल्ली ना. मजगतीक भायल्यान गोंयांत येवप्यांचो आंकडो दोबरात वाडला. 2022 585 केसी आशिल्ले. 2023 1209 केसी जाल्यात. उत्तर गोंयच्या पणजे, हळदणा, पर्वरी, कांदोळे, शिवोले जाल्यार दक्षिण गोंयांत मडगांव खंय हायली इम्पोर्टेड मलेरिया स्पॉट. 2012 ते 2021 ह्या कालखंडात 10% केसी खंय परप्रांतीय गोंयांत आयल्या उपरांत एका म्हयन्या भितर सापडल्यात. नॉर्थ ईस्ट इंडियेंतल्यान येवपी लेबरांचो आंकडो खंय मलेरियेच्या संक्रमणात चड आसा. अर्ली डिटेक्शन आनी वेळेर ट्रिटमेंट घेतल्यार खंय मलेरिया फ्री स्टेटस मेळूं येता. प्रुडंटा खातीर स्वप्नील तारी. घेवया एक कमर्शियल ब्रेक. पळयत रावात प्रुडंट. पंचामृता फोर्टिफाइड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, विटामिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस असल्यार पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाइड राईस. घराघरांनी पंचामृता. कृपा हेअर टॉनिक आयुर्वेदिक औषधी वनस्पतींचे परिपूर्ण मिश्रण. 100% आयुर्वेदिक. गोंयांत टॅक्सी रिक्षा तशेंच पायलटां खातीर नवो ॲप लॉन्च जाला. धंदो बरो जावचो म्हूण ब्रॉन्डी ॲप लोकार्पीत. ॲपा वरवीं गोंयांत टॅक्सी रिक्षा पायलटां उपलब्ध जातले. टॅक्सी चलयतल्यांचो धंदो ताचे कडेन उरचो आनी ॲपाचो वेवसायिकांक फायदो जावचो म्हूण ब्रॉन्डी ॲप लाव घेवचो म्हूण ॲप एग्रिगेटर रघु शेटये उलयलो. गोंयांत टॅक्सी आनी रिक्षा चलयतल्यांक तशेंच गोंयच्या पायलटांच्या धंद्याक फाटबळ मेळचें म्हूण एग्रिगेटर रघु शेटयेन बॉन्डी ॲप लॉन्च केला. ह्या ॲपा वरवीं टॅक्सी रिक्षा चलयतल्यांक आनी गोंयच्या पायलटांक जातल्या फायद्याचेर शेटये उलयला. भूमिपुत्रा कडेन जी टॅक्सीचो बिझनस उरचो हाजे कडेन बॉन्डी ॲप आज हांव तुमकां एक करता. ह्या रेंट कॅब ज्यो गाडी आहा तांकां सकाळी 5 ते सांजे 8 किंवा 9 अशें एक बंदी घालची पडटली. ताजे 9च्या उपरांत तुमी टॅक्सी परत वापरा. सो टॅक्सी वापरिल्ल्यान कितें जातलें, टॅक्सीकाराकूय धंदो मेळटलो, रेंटकाराकूय धंदो मेळटलो. मनशाची लुकसाण जी आसा ती स्टॉप करतलो जाल्यार हे रेंट कॅबाक टायमींग लिमीट घालचें पडटलें. ताका लागून ही बॉन्डी चालू जाला. थर्ड हांव तुमकां सांगूं सोदतां की आमचे जे पायलट भाव आसा, जे पयलींचे नीज गोंयकार जे पायलट्स आसा, जे इंडियान फर्स्ट मोटरसायकल टॅक्सी म्हणून जाल्ली फामाद जाल्ली गोंयच्यान, जे पयलीं हिप्पी येताले, फॉरेनर येताले सगळे, ते आमी टॅक्सी मोटरसायकल टॅक्सी म्हणटाले. मागीर ताका आमी युनीक नांव आयलें पायलट्स म्हणून. आज ते पायलट बस स्टँडाचेर किंवा खंय तिट्यार किंवा मार्केटान असले जाग्याचेर तांचे सीमीत जाला. कोण आयलो ताका भाडे घेतले, ऑफिसान सोडले, ते थंयच उरला. त्या पायलट्सांक एक्स्ट्रा इनकम दिवपाक लागून हो बॉन्डी ॲप चालू जाल्लो आसा. तुमकां आशिल्ल्या जाग्यार तुमकां रिक्षा मेळना, कित्याक तो रिक्षा भावना, तांकां तितलें भाडेय मेळना. सो ह्या टायपाक रिक्षेकारांकूय आमी बिझनेस मेळूं म्हणून बॉन्डी ॲप चालू केल्लो आसा. टॅक्सीचे युनियन, टॅक्सी माफिया, जे सगळ्यांक टॅक्सी गुंड म्हणटा, हे खंय तरी जर टॅक्सीकारांक गुंड म्हणले तर गोंयांक गुंड म्हणले भशेन जाता. सो हो आमी जो टॅगलायन गुंडागिरी, माफिगिरी हे काडपाक जाय. तांचे कितें जर मिस्टेक जाल्ली आसा ती सुदारून घेवन आमी लोकल्स आनी टॅक्सीकार हे सगळे मेळून हो स्ट्रीमलायन टॅक्सी बिझनेस करपाक लागून बॉन्डी ॲप
हांव हे आज लॉन्च करता. प्रुडंटा खातीर चेतन गवस. स्वतंत्र सेनानी लक्ष्मीदास कृष्णा बोरकराच्या जन्मशताब्दी निमतान फोंड्या एका नव्या ऑडिटोरियमाचे उक्तावण जालें. बोरकराक आदरांजली म्हणून फोंडेच्या IMA फोंड्या चॅरिटेबल ट्रस्टाक हो ऑडिटोरियम दिला. पद्म विभूषण डॉक्टर अनिल काकोडकर हांच्या हस्तुकी ऑडिटोरियमाचे उक्तावण जालें. स्वातंत्र्य सेनानी लक्ष्मीदास कृष्णा बोरकाराच्या नांवान फोंड्या एका नव्या ऑडिटोरियमाचें उक्तावण जालें. ऑडिटोरियमाक ज्ञानदा अशें नांव दिलां. डॉक्टर संतोष उसगांवकर IMA फाउंडेशन चॅरिटेबल ट्रस्टाच्या अध्यक्षान ऑडिटोरियमा विशीं माहिती दिली. This auditorium, Nyanda, which will significantly enhance our initiative aimed at promoting charity effort, especially in palliative care, cancer education, and various health educational programs. This auditorium will be first of its kind, with a private venue to offer a state-of-art facility capable of hosting 150 participants for a palliative care and related educational program. Other thing, we are going to have the fellowship in palliative care, for which we have got Dr. Ame who is going to help us for getting this approval from the various boards and universities. It seems to me that intensity is much higher in Goa, and that actually is a signature of both sensitivities as well as desire to do something for the society of the people of Goa. प्रुडंटा खातीर तुळशीदास चारी. 2027च्या विधानसभा वेंचणुकेक 26 ते 30 मतदार संघांनी भंडारी समाजाच्या उमेदवारांक वेंचून हाडपाक समाज यत्न करतले. समाजान खंय स्वता लोकसंख्येचो सर्वे सुरू केला. आपल्या समाजाची लोकसंख्या कळची म्हूण समाजान सर्वे करचे थारायला म्हूण समाजाचो अध्यक्ष उपेंद्र गांवकार उलयलो. पेडण्यां नवी समिती वेंचून काडली. भंडारी समाजाची सध्याक 12% सुमार लोकसंख्या आसा. येता त्या विधानसभेक 26 ते 30 मतदारसंघांनी टार्गेट करतले. भंडारी समाजाचे चडांत चड आमदार वेचून हाडपाक यत्न करतले म्हूण समाजाचो अध्यक्ष उपेंद्र गांवकार उलयलो. 40 जे मतदारसंघ त्याच्या पैकी आम्ही 26 ते 30 मतदारसंघ आम्ही आयडेंटिफाय केल्ले आसा आणि त्या तरेन आमचो हे प्रयत्न चालू आसा. सेन्सस बी म्हणटा पळय न्हू, हे आमची पयलो स्टेप्स. म्हणजे आमचे लोक खंय खंय कितले आहा ते आमकां कळपाक. आमी अशें अवेर म्हणटा न्हू, आमी 5 लाख 6 लाख ही सेन्सस केल्या. ही सेन्सस आमी करता न्हू, कोण तरी एजन्सी करना, आमचेच लोक करतले. आता माझ्या गांवांत कितले आहा ते म्हाका खबर आहा. पेडणे तालुक्यात 2 मतदारसंघ आसा. ह्या 2 मतदारसंघांत आता 20-30 लोकांची आमी कमिटी काडलेली आसा आणि तांकां आमी आतां सांगलेले आहा की तुमी फाल्यांच्यान सर्वे चालू करा म्हणून. सगळ्यांक फॉर्मां बी दिल्लीं आसा आणि जे कितें विशय आहा OBC रिलेटेड जे कितें त्रास जाता पेडणेकार आमच्या नेटी बांधवांक, त्या संदर्भात आमी सरकार दरबारी प्रयत्न करून तो सुटावो करपाचो आमचो प्रयत्न. कितें जालें 2011 जेन्ना सेन्सस केल्ले ते सेन्सस बरोबर नासले, खंयच्या तरी एजन्सीक दिल्ले, सरकारान करूंक ना. पूण आमी कितें विचार केलो की आमचो सेन्सस आमीच कित्याक करचो न्हू. आमी जेन्ना सेन्सस करपाक सुरवात जेन्ना हे केलें आमी की इनॉग्रेशन करपाक जेन्ना आमी केलें त्याच दिसा सेंट्रल गव्हर्नमेंटान सेन्सस करपाची घोशणा केली. आमी तेंचें अभिनंदन करता, पंतप्रधानाचेर आमच्या मुख्यमंत्र्याचेर. पूण तेंच्यांनी करूनी, पूण आमी क्रॉस चॅक करपाक लागून आमी ही सेन्सस सुरू केल्ली आहा आनी ही स्टॉप जावपाची ना. प्रुडंटा खातीर मकबूल माळगेमणी. बुलेटिन इतल्यारूच सोंपता. हे बुलेटिन पळोवंक मेळटले प्रुडंट मिडिया गोवा यूट्यूब चॅनलार. फॉलो करात प्रुडंट प्लस ॲप, वेबसायट, फेसबुक, ट्विटर, पॉडकास्ट, टाटा प्ले ॲप, जिओ TV ॲपार. बी प्रुडंट, बी सेफ, कीप वॉचिंग प्रुडंट. नमस्कार.